परत इनकेस जर लोन मेळटा सुद्दां अशें मेळपाक जाय की भुरग्याचो प्रेशर पडपाक जायना तकलेर, जे प्रेशर पडलो ते काम जायना सर. सो हांगा खंय जर उपाय येता जाल्यार खुबशे भुरगे इंट्रस्ट घेतले सर. हाचेर गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन स्कीम करपाची गरज आसा आणि ते करतले. आमी जर तुमी जर सांगात न्ही ते हांवूय सांगपाक शकता. आता नवे मेळटा ते कोणाचेर हाडून कोणाक तासप हे कंटेंट क्रिएशन जावपाक शकना. कंटेंट क्रिएशनान समाजान कितें तरी तातूंतल्यान बोध घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. पत्रकार जावपाक जाय पूण आमकां पत्रकारिता शिकपाची नाका. म्हाका जर्नलिझम शिकपा नाका. म्हाका हाव टू डू द कंटेंट क्रिएशन म्हाका शिकपाचें ना, पूण हांव कंटेंट क्रिएशन करतलो. हो हे जेन्ना तुजो एटिट्यूड आसता न्ही यू कॅनॉट डू. आणि गोंयांत तो एटिट्यूड आसा. जे कंटेंट क्रिएटर आसा जे डिजिटल वता तांकां बाबा रे हे करपा खातीर हे इक्विपमेंट घेवपा खातीर आमी इतले पयशे दितले जाल्यार आयच्या क्षणाक आमचे कडेन तशी स्कीम ना. नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत हा. आता आमी खुबशे फिल्डांनी पयले यंगस्टर्स येवपाक लागलेले आसा. एक आमी मैत्रीचीच पयली म्हाका खूब बरें दिसलें की ते बिहाराक MLA जाले म्हणून. म्हळ्यार जेन्ना यंगस्टर्स येता पळय तेन्ना आमकां कितें वेगळें विजन दिसता की आमच्या विजनाचे कोण तरी येयले सांबाळपी म्हणून. तशें गोंयानूच जर आमकां यंगस्टर्स येयले जाय वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी पॉलिटिकलूच म्हणना जाल्यार आमी कितें करपाक शकता सर? आता पळय यंगस्टार्स जे आसा न्ही आता हांव कॉपरेटिव्ह सेक्टरान आसा कितलींशीं वर्सां. आता फाटलीं 90 पासून हांव कॉपरेटिव्ह सेक्टरान आसा. आयज आमचे कडेन कॉपरेटिव्ह बँक्स आसा, आमचे कडेन कॉपरेटिव्ह सोसायटीज आसा, आमचे कडेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. कितले भुरगे ह्या क्षेत्रान आयले कोणीय ना. कारण ह्या क्षेत्रान खूब हे आसा. आयज जर गोंयचे जे ट्रेडिशनल धंदे आसा हे ट्रेडिशनल धंदे खंयचे तातूंत कम्युनिटीज फार्मिंग आसा. ज्या कम्युनिटी फार्मिंगाक 4-5 जाण येवन ते कम्युनिटी फार्मिंग करपाक येता. अशी जी गिरवडची जी शेतां आसा पडींग पडल्या ते 5-6 जाण भुरगे जर एकठांय जाले तांच्यांनी कॉपरेटिव्ह सोसायटी केली तांकां कॉपरेटिव्ह सोसायटीक गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक लोन दिता. तांच्यांनी कम्युनिटी फार्मिंग करता, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करपाक येता. तांच्यांनी खूब करपाक येता. आतां आमचे कडेन जे मिठागरां आसा ही मिठागरां पेन्स हे मिठागराचे पेन्स आसा न्ही हे आता कशें आसा सगळे टाटाचे टाटाचे मीठ खाता. पूण हे जर पेन्स आसा ही जी मिठागरां आसा ही मिठागरां तिगोवन दवरपा खातीर कितें करपाक येता. तुमी भुरग्यांनी कांय करपाची गरज ना. कामांक दुसरे दवरात पूण एक सोसायटी करात. हे पेनूच हेच करतले आमी हेच करतले आनी तें मीठ तातूंत नवे टेक्नॉलॉजीन तेच मीठ पूण तातूंत हे घालचे ना आमी कितें केमिकल घालचे ना पूण तेच मीठ मार्केटिंग करतले हे पळोवपाक जाय. आमचे कडेन गोड आसा गोड आमी काडिना पूण उसूय आमी करिना. पूण ह्यो कांय गजाली आसा न्ही आतां कांय गजाली कांय टॅक्नीक आसा त्यो टॅक्निका शिकच्यो पडटल्यो आनी मार्केटिंग सारक्या म्हणजे केवळ हांव ही कोंकणी संस्कृती म्हणटा न्ही ती कोंकणी संस्कृती केवळ म्युजीक सावंड हे न्ही बाकीच्योय गजाली आसा आमचे कडेन. आमचे कडेन आयज कितले हे आसा घरा बांदपी गवणे आसा कोणूच ना. आयज आमची परिस्थिती अशी आमी दुसऱ्याचेर पातयेवन आमचे मेस्त खंय गेले आमचे आमी खंय हे वी आर लॅकिंग बिहायंड. हो हे कशें आसा एकठांय येवन नव्या पिडयेन करपाची गरज. आता सरकारच्या पावण्याचेर कशें आसा सरकारच्या पावण्याचेर तुका दिशा दाखयता पूण ते तुका सदांच मदत करपाक येतले अशें ना. आनी हो विशय जो आसा न्ही हो सहकारांतल्यान समृद्धी केवळ फाल्यां तुका दिसलें की हांव खूब जाणांक सांगता तुमी अशें जे हे करता न्ही 5-6 जाण जावन हॅव ए कॉपरेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन तातूंत शेअर घालात. हांव कितें म्हणटा जर तुमी पॉडकास्ट गोवा पॉडकास्ट प्रोड्युसर्स कॉपरेटिव्ह सोसायटी करात जातूंतल्यान तुमकां एक कॉपरेटिव्ह म्हणून रजिस्ट्रेशन जालें तुमकां फाल्यां तुमी कोणा कडल्यान म्हणजे तुका फाल्यां कितें करपाक जाय तुका स्टुडिओ उबारपाक जाय तुका गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक लोन दिता. यू टेक इट लोन आनी तुजें स्वतंत्र अशें डिजिटल क्रिएशन कर. सो
हो प्रत्येकाकडे मल्टीपर्पज सोसायटीतल्या हो विषय खूप महत्वाचो. सर पण हेच जर आमी तुम्ही म्हटले पाहतो अशें तुम्ही म्हटले पळय जाल्यार मेळोन काम करतात खबर आहा जेन्ना कितें खूब प्रॉब्लेम केन्ना जाता सुरवातीच्यान जो पर्यंत पयसो येना भितूर तो पर्यंत काय प्रॉब्लेम जायना जेन्ना पयसो भितूर एकदां येवपाक लागलो की खुबशे प्रॉब्लेम्स जाता हे आमी आमच्या सर्कलांनी पळयला तितूरूय पळयला आनी ऑटोमॅटीक एक मायंडसेट जातात तो मनशाचो सो थंयसून कशें पयस रावप कित्याक पयसो तुका मागीर ते भितूर आपल्याक कमी कित्याक तुका चड कित्याक ते मिसअंडरस्टँडिंग खूब वाडटा ताका लागून तो बिझनेस पिरियड कडता खुबशे गजाली जाता भितूर. बरोबर. म्हणूनच कशें जाला आयज प्रत्येक जण आणि कशें जाला एकत्रित कुटुंब पद्दती केल्ल्या कारणान आणि न्यूक्लियर फॅमिली जाल्ल्या कारणान आपले हो विषय जाला आमचो हो विषय पयस पडला आमी सगळे जाण एकठांय येवन आमी हे वयर उबारताले हो विषय जो आसा न्ही तो फाटी पडला आणि मजा कशें जातलें बरें इतल्याचूच आनी ताका लागून खूब कडेन आयज बिझनेस पार्टनर्स आर नॉट देर इंडिव्हिज्युअल पार्टनरशीप जाता. बरोबर. सो हो जो विषय आसा आयज विश्वासार्हता जी आसा ती विश्वासार्हता म्हणजे एकामेका बद्दलचो विश्वास जो आसा न्ही तो विश्वास खंय तरी शेणत चल्ला आणि कॉपरेटिव्ह सेक्टर हांव म्हणटा ह्या कॉपरेटिव्ह सेक्टरान विश्वास आसलो आमचे कडेन संबंध ह्या सहकार क्षेत्रांत कितली ताकद आसा एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत म्हणटा ह्या अवघे धरू सुपंत म्हणजे खूब तूं कितें तरी करपाक शकता पूण दुर्दैवान आमचे कडेन तें जायना हो हें आमचें दुर्दैव. सर पण आमी मोस्टली हांवें जेन्ना फ्रेंड्स सांगले आमी डिस्कस केल्ले फाटल्या इंटरव्यून जायते उलयलो हांवें गेस्टा कडेन की जेन्ना आमी नरकासुराक डोनेशन मागपाक वयता खबर आसा कोणा कडेन आसूं आमकां इजिली मेळटा ते कितले आसूं 100-500 वेगळो भाग पण जेन्ना आमी म्हणटा खबर आमी बिझनेस करपाक जाय रे आमी 5 जाणां बिझनेस करता मेळोन आमकां कितें तरी हेल्प जाय म्हणून ना स्किमी एप्लाय कर म्हणटात जेन्ना आमी स्किमी एप्लाय करपाक वयता स्किमीक 4-5 म्हयने वयता प्रोसिजर तेंचो खबर जायना तोपर्यंत ते तकलेन आयडिया आसता पळय त्यो गेल्ली आसता आनी ते सर्कलूय वाजयतात हांगासर कशें कितें बॅलन्स करप किंवा होच विषय एक तर तुवें हांव खूब जाणांक सांगता यू हॅव ए कॉपरेटिव्ह सेक्टरान जर कारण कॉपरेटिव्ह सेक्टर आता युथ कनेक्ट म्हणून आमी नवो आता न्यू कॉपरेटिव्ह हे येता पॉलिसी येता युथ कनेक्ट हातून युथ कित्याक येना हे म्हणटा युथ येना कित्याक येना कारण तांकां जें कितें जाय तें मेळना. बरोबर. तांकां तूं शेतान वच म्हणून सांगता ते शेतान वचना तांकां जर फाल्यां जर फिल्म प्रोड्यूस करपाक जाय जाल्यार तांकां फिल्म प्रोड्यूस करपाक ताका एक 5 भुरग्यांक कॉपरेटिव्ह सोसायटी केरला एंड अदर प्लेसीस दे हॅव गॉट दिस टायप ऑफ फिल्म प्रोड्युसर कॉपरेटिव्ह सोसायटीज दे हॅव गॉट न्यूजपेपर कॉपरेटिव्ह सोसायटीज 4-5 जाण 10 जाण एक जातूंतलो जो प्रॉफीट आसा हे प्रॉफीट सगळ्यांक वांटून वता. बरोबर. सो आयच्या क्षणाक कॉपरेटिव्ह सेक्टरान जें तूं करपाक शकता न्ही तें इतर करपाक शकना आनी इंडिव्हिज्युअल बिझनेस म्हणून जर करपाक गेलो न्ही तो आतां एकटो जो आसता न्ही तो तुजें तो तूं सांगता तुजें स्कीम कर हें कर आनी शुन्यांतल्यान तो झिरोंतल्यान वयर सरपाक खूब कठीण जाता. तुका लोन दिवपाक किंवा म्हाका लोन दिवपाक बँक फाटीं फुडें सरता पूण तीच जर तुजी युनिक एच्युअर्स कॉपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून आसा न्ही कॉपरेटिव्ह सोसायटी जाल्यार तो सोसायटीक दिता कारण थंय 5 जाण रिस्पॉन्सिबल हांगा तूं एकटो रिस्पॉन्सिबल ना. सो हो प्रयोग नव्या जनरेशनान करपाची खूब गरज आसा आनी त्या दृश्टीसून गव्हर्नमेंट इज हेल्पिंग नॉट पूण हांगा म्हाका सरकाराची मदत जाय अशी गरज ना कारण तुका एज ए इंडिव्हिज्युअल कॉपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून तुका लोन मेळटा कॉपरेटिव्ह सोसायटी कडल्यान कॉपरेटिव्ह सोसायटी तुका लोन दिता तूं ताचे पयशे फारीक करता मागीर ते कॉपरेटिव्ह सोसायटी बँकेचे फारीक करता हो सगळो विशय आसा. सो इंडिव्हिज्युअल आयच्या क्षणाक इंडिव्हिज्युअल थिंग आयज तुजे कडेन भांडवल जाय कितलेंय जरी जालें ही स्कीम घे ते स्कीम घे कोण म्हाका खबर आसा नॅशनल बँकेन वयशी जाल्यार तो तुका लागीं धरिना. बरोबर. नव्या युथाक तुजो हे हाड म्हणटलो विटनेस कोण तो बरो पगाराचो हाड म्हणटा तो पगारवालो तुका विटनेस रावना. बरोबर. हो सगळो जो विशय आसा न्ही हो विशय गुंतागुंतीचो जरी आसलो जाल्यार नव्या पिढीन ह्या विशया कडेन अशें म्हणजे आमी एकठांय येवन कितें तरी करतले जॉयंट वेंचर करतले आनी जॉयंट वेंचर करतले जाल्यार ते कंपनी अंडर कंपनी एक्ट करचे न्ही कारण थंय कांय मर्यादा आसा थंय कंपनी एक्ट केलो जाल्यार तुका दिल्लीवाले तांचे रुल्स लागतले
बरोबर म्हणून हांव कंपनी एक्टा प्रमाणे कंपनी कर म्हणून सांगना तुका. बरोबर हांव कॉपरेटिव्ह सेक्टरान वच म्हणून सांगता, कारण तुजें कितें करपाचें तें पणजेनूच कॉपरेटिव्ह रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज करतलो. सो हो तातूंतलो फरक, जो कंपनी एक्टाचो फरक आनी गोवा कॉपरेटिव्ह एक्टाचो फरक तो. सो मातशें डिटेलान एक्सप्लेन करचें. आता फॉर एक्झाम्पल आमच्या सारके डिजिटली जे कोण कितें करतात ते पॉडकास्ट घेव, व्हिडिओज करूं, जे कितें करतात पळय तांकां जर हेल्प घेवपाक जाय, पयशां खातीर हेल्प जाय, इंडिव्हिज्युअल आसूं ग्रुप आसूं, जाल्यार ते कशें कितें घेवपाक शकता मातशें एक्सप्लेन करचें डिटेलान, जेणे करून त्या भुरग्यां कडेन पावून ते कॅन हेल्प. हे पॉडकास्ट गोवा आतां कशें आसा, न्यू पॉलिसी, कॉपरेटिव्ह पॉलिसी फ्रेमीचें काम चल्लां आनी हातून आमी ते पॉलिसी आतां हो विशय कोणाच्या लक्षानूय येवं नाशिल्लो. बरोबर आयज तो पयले टायम तुवें म्हज्या लक्षान हाडून दिला, कारण हो विशय जो कॉपरेटिव्ह सेक्टरान हाडपाक जाय आनी ताचेर कशें आसा की गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेन, गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक कित्याक हांव म्हणटा की गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक इज द एपेक्स बँक ऑफ द ऑल द कॉपरेटिव्ह, मागीर क्रेडीट सोसायटी आसतल्यो, तुजे कडेन वेगवेगळ्यो त्यो सोसायटी आसा, तांचे सगळ्यांची एक शिखर बँक. आनी ताका लागून गोवा स्टेटीन आतां गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेन हाका लोन फॅसिलिटी दिवपाक जाय. लोन फॅसिलिटी दितना ती आतां पर्सनल लोन म्हणून दिवपाची शक्य ना, कारण तुका तो 12-15% जर इंटरेस्टान दिवलो जाल्यार यू कॅनॉट सर्वाय. तुजो ते फाल्यां कितले हे जातलें तुका खबर ना. बरोबर सो अशा वेळार त्याचे खातीर एक स्कीम गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक आसतली किंवा नॅशनलायज बँक ना, आमच्या लेवलचेर म्हणजे गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक. बरोबर गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेन तो विशय करपाचो आनी एक स्कीम तांच्यांनी ह्या जे कोण पॉडकास्ट करता, कोणानी रिल्स करता, कशें आसा मागीर तो मॅगझीन काडटा आसत, ताका जर मॅगझीन काडटा आसत, ताका जर खर्च आसा जाल्यार तांचे खातीर एक वेगळी स्कीम, ताका आमी म्हणपाक शकतात ती कंटेंट क्रिएटर्स जे आसा, कंटेंट क्रिएटर्स एसिस्टंट फॉर कंटेंट क्रिएटर, दे कॅन गिव बाय ईडीसीनूय करपा येता. ईडीसीच्यो ज्यो स्कीम आसा तातूंत कंटेंट क्रिएटर्स ना दिसता. तश्योच गोवा स्टेटीची जी स्कीम्स आसा तातूंतूय हे कंटेंट क्रिएटर हे नवे सगळे, ह्यो नव्यो इनकॉर्पोरेशन जावपाची गरज आसा आनी वील होप की नव्या सूचना करपा येता. सर पण आनीक एक कशें आहा, थोडे भुरगे फाटीं सरता आसतात, इवन हांव जर फाटीं सरलेलो बिकॉज ऑफ लोन. एक तर आमकां आयडिया नासता की हितून आमी कितले अर्निंग करतले ते, फर्स्ट पॉयंट आसता. सेकंड थिंग, आमी युट्यूबार अर्निंग येतली किंवा फेसबुकार अर्निंग येतली हेचेर आमी रावूंक शकना. सेकंड थिंग, आतां अशें जाल्लें आहा की स्पॉन्सरशिप्स मेळटात मेळना ह्यो गॅरंटी नासता. जे मेळटा भितर आमकां आमचें घरूय पळोवचें पडटा आनी कामूय पळोवचें पडटा, तेच्या भायर आमी इंट्रस्ट आनी खंयचे भरतले, हे सगळे अशे खुबशे प्रॉब्लम फेस जातात. तेन्ना इवन इन्क्लुडींग जेन्ना आमी सुरवातीक हांवें केन्ना म्हाका लोन एप्लाय करपाक तेन्ना इंट्रस्ट पण म्हणल्यार म्हाका नाकात, म्हणल्यार लोकांकडून घेवपाक स्टार्ट करया आमी इंटरव्यू वचून. जेन्ना जाता आमी सुशेगाद म्हणटा आमी दादा आनी सेटअप हांवें मारलो, जेणे करून आम्हाला लोनूय तकलेर ना, टेन्शन ना लोनाचें, इंटरव्यू घेवंक ना जाल्यार टेन्शन ना, लॉसूय ना, म्हणून मे बी भुरगे फाटीं सरता आसतले. म्हळ्यार सर इनकेस जर लोन मेळटा सुद्दां अशें मेळपाक जाय की भुरग्याचो प्रेशर पडपाक जायना तकलेर, जे प्रेशर पडलो न्ही ते काम जायना सर. सो हांगार खंय जर उपाय येता जाल्यार खुबशे भुरगे इंट्रस्ट घेतले सर. हाचेर गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेन स्कीम करपाची गरज आसा आनी ते करतले. आमी जर तुमी जर सांगात न्ही ते हांवूय सांगपाक शकता. आतां नवें जें धोरण येता, कॉपरेटिव्ह पॉलिसी येता, ह्या कॉपरेटिव्ह पॉलिसीन ह्या गजालीचो जो अंतर्भाव आसा तो करपाचो आमी प्रयत्न करता. कारण कॉपरेटिव्ह सेक्टरान आसल्या कारणान I will give the suggestions to those who are doing the draft of cooperative policy आणि तातूंतल्यान ते वयर सरता. तर आमी एक्चुअली दोन विशयांचेर डिस्कस करताले, एक युथांचे डिजिटली ग्रो जावपा खातीर आनी एक कोंकणी भाशे खातीर. सर एक म्हाका विचारपाक जाय, आतां आमी युथार उलयतातूच सर, जर युथान आपल्या फिल्डान ज्या फिल्डान तो आसा ताका जर ग्रो जावपाक जाय आनी जर ताका फॅमिली सपोर्टर मेळना बिकॉज ऑफ फायनान्शियल वीक आहा म्हणून, जाल्यार तो कसो वयर सरपाक सुरवातीक शकता सर? कित्याक हांवें अशें खुबशे भुरग्यांक पळयलां जेन्ना तांकां गरज जाय आसता पळय तांकां तेन्ना मेळना, एकदां ते वर सरले काय ना की आपूण कितें हेल्प करूं रे, तो म्हणटा भाव तो आपल्या घरान हेल्प कित्याक करता, आतां आपूण जालो स्टेबल. सुरवातीकूच तांकां मेळना. सो त्या भुरग्यांनी कितें करचें की त्या भुरग्यांक कशें हेल्प मेळपाक शकता? एकदां अशें जाता त्या सिट्युएशनान की सांगपाकूच लज दिसता म्हाका हेल्प जाय रे म्हणून, कारण तो कितें म्हणीत जाल्यार कित्याक ऑलरेडी पयलीं फॅमिली कितें तरी म्हणीत आसा, कारण आमकां खबर नासता न्ही रिजल्ट कितें येतलो तो.
त्या फिल्डांसून. बरोबर. सो त्या टायमार त्या फेजार कितें करप भुरग्यांनी? त्या फेजाचेर आयच्या क्षणांक हो विशय जो आसा न्ही, हो विशय खंयच डिस्कस जायना. खरें म्हणजे जे आमचे जे क्षेत्र आसा गव्हर्मेंट लेवलचेरूय हो विशय डिस्कस जावपाची खूप गरज Actually, आसा. हय. हो आमचे टेक्नॉलॉजी मिनिस्ट्री आसा. ह्या टेक्नॉलॉजी मिनिस्ट्रीन नव्या युथा खातीर केवळ ते कॉम्प्युटर दिले आनी लॅपटॉप दिले म्हणून बरोबर. न्ही, पूण ह्या खातीर एक वेगळी स्कीम करपाची. जे कंटेंट क्रिएटर आसा, जे डिजिटल वता, तांकां बाबा रे हे करपा खातीर हे इक्विपमेंट घेवपा खातीर आमी इतले पयशे हय. दितले. जाल्यार आयच्या क्षणांक आमचे कडेन तशी स्कीम ना. आणि ही स्किमी तयार करपा खातीर आमकां एक तर त्या खात्याक सांगचें पडटलें बरोबर. आनी त्या खात्यान तें करचें पडटलें, कारण त्या खात्याची ती जबाबदारी. ह्यो स्किमी आतां पॉडकास्ट आतां तूं म्हणटा तशें दर्यान आसा आसा आनी वयर करता तो पिसो न्ही. बरोबर. तशें तूं ह्या क्षेत्रांत तशें फाल्यां तूं युट्यूबाचेर घालतलो, तूं कितले पयशे येतले तुकांय खबर ना. बरोबर. तुजें अनिश्चितचें. बरोबर. आनी ज्या वेळार तूं बँकेक वयता, बँकेक तूं सांगपाक शकना की म्हाका इतले पयशे येतले. बरोबर. सो हे क्षेत्र खूब रिस्कीचें रिस्क. आनी ह्या रिस्कान म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट विशेषता इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी जे डिपार्टमेंट आसा, ह्या इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटान एका सर्टन एक ल्हाना भितर हे भुरग्यांक मदत करपा खातीर स्कीम करपाची गरज आसा. जी स्कीम सुटसुटीत आसतली, ज्या स्किमीन भुरग्यांक 50% सबसिडी मेळटली. एक सर्टन ताणी 50% सबसिडी मेळटली. जाणे करून ताणी जो कितें घातला, जे कितें सेटअप केला, त्या सेटअपाचे ताका पयशे मेळटले. भरपा पुरते तरी ताजे कडेन अर्निंग जातलें. बाकीचो विशय वेगळो. आनी हे जे वेळार जातलें न्ही, त्या वेळार कंटेंट क्रिएशन गोंयांत खूब वाडटलें. आनी हेजेरूच सर आनीक सांगपाक दिसता की आमी जेन्ना पळयता खबर आसा लोक व्हिडियोज करतात किंवा कितें कंटेंट करता पळय, तेन्ना तेंच्या मदीं खंय तरी तांकां एक भंय आसता की आपूण हेजर कंटेंट केलो जाल्यार आपले लोक कितें म्हणटले, किंवा आपूण जर आतां फॉर एक्झाम्पल थोडे बरे कंटेंट करतात पण त्यांचे व्हिडिओ शेअरूय जायना. आनी आमी गोंयांत पळयले जाल्यार नेगेटिव्ह व्हिडियोज भरपूर शेअर जाता. नेगेटिव्ह इन द सेन्स न्यूज आसतले, फॉर एक्झाम्पल रस्त्यार खड्डो पडला, आमकां खबर पडला म्हणून, पण ती न्यूज 10 कडेन पावता, 10च्या नाल्यार सेम न्यूज पावता. पण बरो कंटेंट करपी रील्स आसतलो, पॉडकास्ट आनी दुसरो कोण घेवपी आसतलो, पण ते बरे आसून ते लोक फॉरवर्ड करिनात. हे जेन्ना सपोर्ट लोक करतले पळय त्या भुरग्यांक सुद्दां पर्टिक्युलर मनशांक, तेन्ना ते आनी ग्रो जातले. म्हणून भुरगे आजकालचे न्यूजान वयतात किंवा भितर व्ह्यूज मेळटा म्हणून भितर वयतात, बरे कंटेंट शेअरूय जायनात. हो एक खंय तरी भाग जाल्लो आसा गोंयांत स्पेशली. गोंयांत कशें आसा जाणो, गोंयांत आमचे कडेन बाजारांत मार्केटांत वच आनी थंय बुक स्टॉल आसा. ह्या बुक स्टॉलाचेर हें म्हजें पुस्तक आसा जाल्यार हें पुस्तक घेवपाक तो 200 रुपया मोडपाक 10 फावटी विचार करता. बरोबर. थंय नुस्त्याचो इसवण आसा ताजे 400 रुपया आसा, तो 400 रुपयाचो इसवण घेतलो आनी येतलो. ही आमची गोंयकारांची गोंयकारपण म्हणटा न्ही कितें तें हें. म्हणजे आमकां त्या कंटेंटांतल्यान म्हाका कितें मेळटलें त्या परस म्हाज्यो प्रायोरिटीज हांवें ठरयल्ल्यो आसा. म्हज्यो प्रायोरिटीज कितें वेगळ्यो, म्हज्यो प्रायोरिटीज बाकीच्यो. सो कंटेंट तांकां खबर आजून ती जाणीवूय जावना की ही कंटेंट क्रिएट जावन शेअर करप, हातूंतल्यान तें व्हायरल जातलें, तातूंतल्यान ताका मदत जातली. हो विशय जो आसा न्ही तो सर्वसामान्य कडेन. आनी नेगेटिव्ह जांकां तें कितें कोणाचें कितें कितें बरयता आनी कितेंय घालता तें व्हायरल करता. सो हो जो ही जाणीव जी जावपाक जाय न्ही, कितें फुडें धुकलपाचें, फुडें कितें दिवपाचें, ह्या मेजा वयल्यान हें पेन दिवपाचें काय आनी कितें दिवपाचें, हो विशय जो आसा न्ही, हो विशयाची जाणीव नव्या न्ही सगळ्याच कडेन जावपाची गरज आसा. सर पण हो प्रायोरिटी आनी मायंडसेट जो ओवरऑल आसा पळय बऱ्या गजालीं खातीर तो कसो चेंज जातलो सर, हो चेंज जावपाक जाय एक्चुअली सर? आतां तुज्या दृश्टीसून तें शेअर करप बऱ्यो गजाली, लोकांच्या दृश्टीसून तो शेअर करप बऱ्यो गजाली काय कितें, होय फरक आसा. सो प्रत्येकाची जी मायंडसेट आसा न्ही, गोंयकाराची जी मायंडसेट आसा ही मायंडसेट मातशी वेगळी. गोंयकार मातसो वेगळो म्हणजे खूब वेगळो
ताज्यो प्रायोरिटीज वेगळ्यो. बरोबर. तो कंटेंट आमकां कित्याक कळना काय म्हणून तुका तो घरा कडेन येवन मेळ तुवें केला तें बेस्ट केलें अरे म्हणून. पूण त्या वेळार ते हाचेर मोबायलाचेर दीस इज एक्सलंट व्हिडिओ यू आर क्रिएटेड म्हणून घालपाना. ती आमचे कडेन एक म्हणजे खंय तरी कंजूसगिरी आसा. आमी तूं घरा कडेन आयलो न्ही तूं जर तो कंटेंट ताका हातीन दिशी हांवें पळय हांवें मातशें सगळ्यांक फॉरवर्ड तो करता. पण आपूण जावन तो तें करपाक सोदिना. दॅट इज ना सर मेन कित्या खातीर दिसता आता जो आमी कंटेंट जो घालतात खबर तोच कंटेंट फ्युचरान उरतलो कारण डिजिटल डिलीट करून तोपर्यंत तो उरता. जाल्यार नेगेटिव्ह गजाली चड जर उरले जाल्यार जेन्जी कितें पळयतले फ्युचरान नेगेटिव्हच पळयतले. जाल्यार आमचो बरो कंटेंट जर आमी शेअर केलो जाल्यार जेन्जी बरो कंटेंट पळयतले. तेंच्या कडेन बरो कंटेंट पावचो ना न्हू सर. हो एक मागीर म्हाका भंय दिसता की बाबा तेंच्या कडेन बरो कंटेंट पावपाक ते बरो जावपाक जाल्यार कंटेंट तरी बरो उरपाक जाय न्हू एटलिस्ट. ते पळयतल्या कारणान ते भाग वेगळो आसा. सो ह्या हेराचेर कितें काम करतले कित्याक आमीच म्हणटा की आतां भुरगे सुबेज जेंची खूब सुबेज आसा खूब मस्तेपणां करता आमीच तांकां ते दाखयता न्ही. ना ते सुबेज ना तांचे कडेन कशें आसा पळय आतां कशें आसा इंग्लिशींतल्यान तांचे कडेन कंटेंट खूब आसा. हे शेवट अशें करून हे हांगा येता कोंकणी कडेन येता. तूं जेन्ना कोंकणीन करता तेच ताका इंग्लिशीन मेळटा तो इंग्लीश प्रिफर करता. तेच ताका हिंदीन मेळटा तो प्रिफर हिंदी करता. तेच ताका कोंकणीन मेळटा ते म्हाका कित्याक जाय काय म्हणल्यार तो. सो आमी जर कंटेंटान जर सकारात्मक येवपाक जाय पॉझिटिव्हिटी येवपाक जाय जाल्यार आमी कितें तरी वेगळेपणां करपाक जाय जे तांकां थंय मेळना पूण हांगा मेळटा. कळ्ळें न्ही. इंग्लिशीन ताका मेळना. इंग्लिशीन ताका जर समजा मेळना की कितें आसा गोंयचे समजा कोणे भायर गड्ड्यांनी खेळपाचें मेळना ते खंयच मेळना. ते फक्त कोंकणीनूच मेळटलें ताका गड्ड्यांनी खेळपाचें. तें जर तूं दाखयता न्ही ते पळयता ते. त्यो कांय गजाली ज्यो आसा न्ही ते पळयता पूण ते आड नदर करता कारण तांचे कडेन व्हडले कॅनवास आसा आमचो एक ल्हान कॅनवास. बरोबर हो आनी ताका लागून आमचे जे शेअर जायना न्ही ते कारण एक मॅक्झिमम ऑफ झेन्झी जो तूं म्हणटा हे लोक हे भुरगे हे इंग्लिशींतले हे पळयता रिल्स पळयता इंग्लिशींतलो कंटेंट पळयता. हिंदी कडेन सुद्दां ते लागीं आसा अशें म्हाका तरी दिसना. इंग्लिशींतले पळयता आनी ताका लागून तांचो जो ह्या रिजनल लँग्वेजीचो जो कंटेंट आसा न्ही तेजे कडेन आड नदर जाता आनी ताका लागून ते शेअर जायना. सर पण हेजर ते येवूं आसपाक शकता ना. तुमी आतां पयलें आसतले एक ब्लॉगर म्हणून गोंयान एक कॉन्सेप्ट चलता डिजिटली ते एक्चुअली बरो आसा कॉन्सेप्ट ना न्ही. थोडे जाणां नुस्त्या मार्केटान गेले नुस्तें दाखयता आपण हाडपाक दुसऱ्या आमकां सगळे गजाली कळटात. पण जेन्ना आमी दुसरे कडेन हांवें पळयला पळय जेन्ना आमी फॉर एग्जांपल देवळान गेलो आनी देवूळ दाखयलें देवळान गेल्या पयर देवूळ अशें आसता तशें आसता हे इतल्या वर्सां पयलींचें देवूळ ताका तितले व्ह्यूज येवचे ना. बट हांव जावन दाखयता की पयर रे ह्या सीएमाच्या घरा फुड्यान खड्डो पडला हे पडला ते लोक भरपूर पळयतात. सो कंटेंट आमच्या हातीनूच आहा न्हू आमी काय घालतले ते. ताका लागून म्हणून म्हणटा की कंटेंट आमी शिफ्ट करपाक जाय न्ही. आमी कंटेंट लोकांक भुरग्यांक कितें जाय भुरग्यांक जाणट्यांक कितें जाय आयज जनरेशन गॅम पयलीं इतलेंच आसता जनरेशन गॅम आनी हे डिजिटल युग आयिल्ल्या कारणान जनरेशन गॅम आवय बापाय कडलो भुरग्यांचे जे गॅप आसा ते अशें जाला रून जाला आनी ते लागीं हाडटलो जाल्यार तांचे कडेन खूब येवपाची गरज आसा. सर हेजेरूच एक सांगता म्हाका एक अशें हेजेर एक सुचलें सोल्युशन जे प्रत्येक जाण करपाक शकता. आतां प्रत्येका कडेन फोन आसता सर प्रत्येका कडेन मोबायलान युट्यूब आसा युट्यूब प्रत्येकाक फ्री आसा. प्रत्येक जाण आपूण ज्या फिल्डान आसा खबर आहा त्या फिल्डाचे जर आपूण व्हिडिओज घालता आपल्या क्षेत्राचे जाल्यार न्ही खुबशे पॉझिटिव्ह कंटेंट लोकां कडेन पावपाक लागतले. आतां खूब जाणां कित्याक आसा आपूण कित्याक घालूं रे आपूण कित्याक रे घालपाचो कोण पळयता रे ते. पण आमी जर घालीत ना जाल्यार लोक पळयतले कशें कोणी खंयच्या क्षेत्रांतलो आसूं सर. फॉर एग्जांपल तुमी लेखक आसा तुमी रायटिंग करतात पूण तेच्या बरोबरूच जर तुमी इल्ले तरी सेम कंटेंट कोंकणीन घाल्ली शेअर करीत तुवें पळयलां म्हणजे हांवें कविता ज्यो केल्या जे हांवें तुमचे सगळे डिजिटली सर्च केले पण तशें तरी लोक आनी घालतात आपल्या फिल्डातले जे कितें आसा ते लोकां कडेन बरें कंटेंट पावपाक लागतले. कारण विकिपीडियाचेर जर वयची न्ही जाल्यार 4-5 जाणांचीच कोंकणी जाणांची नांवां आसा. लोकांक भुरग्यांक कळना कोण कोंकणीन कांय चलत ना अशें दिसता. आनी ताका लागून कोंकणी जे म्हणटा कोंकणी म्हणटा न्ही तांच्यांनी ह्या डिजिटल क्रिएशनान खूब काम करपाची गरज आसा. खूब म्हणजे आतां कांय काणयो आसा कांय कथा आसा त्यो उलोवप डिजिटली हाडपाची गरज आसा. डिजिटल क्रिएशन जे आतां नवे देवळाचेर आतां कशें आसा देवळान कितें चलता तें सांगता दाखयना
पूण देवळाच्या देवीचे गुणगान करपी व्हिडिओ करता. बरोबर. ते तसले करपी लोक आसा, म्हणजे ते करता, खूप जण करता. म्हणजे प्रत्येकाच्या देवी हांवें भगवतीचेर एक व्हिडिओ केल्लो गीताचो, गे देवी भगवती म्हणून. तो सादारण 6-7 हजार लोकांनी कडेन शेअर जालो. बरोबर. सो ऍक्च्युली देवळातले करपाकूच आपण त्याच्या भायरूच देवळा सराउंडिंग कितें चल्ला तेवूय दाखोवपाक जाय न्ही सर. बरोबर. म्हाका जाय दिसता आमी ऑलवेज कितें करता खबर आसा की एक सायड दाखयता एक सायड दाखयनात म्हणून लोकांचो कितें विश्वास घालता. दोनूय सायड दाखया म्हणटा लोक पळोवना पळोवनूच. बरोबर. आतां फॉर एक्झाम्पल गोंयान जर 100 लेखक आसात, 100 लेखकांनी आपलो एकूच व्हिडिओ घातलो न्ही तर कितले लोकांकडे पावले. बरोबर. 100 लेखक डिजिटली अवेलेबल जाले न्हू. आणि आजकाल सगळे फ्री आसा न्हू. इंस्टाग्राम, युट्यूब, फेसबुक सगळे फ्री आहा. बरोबर. सो जेन्ना हो असो यूज करतले पळय तेन्ना यातले. आनी एकट्याक जेन्ना हांवें जर ही आयडिया दिली फाटीं तो म्हणपा लागलो ना तेका पयशे पडटा म्हणपा लागलो. तेन्ना सामापील वेगळे लोक लागता म्हणपा लागलो. आनी म्हणटा तें गरज ना ऍक्च्युली. ते जे कोण लोक सामापील तेच हांव म्हणटा, हो जो हे जे कोंकणी लेखक आसा, बरोबर. कोंकणी नवे भुरगे आयले आमचे कडेन जे फेसबुक, इंस्टाग्राम हाचेर ते एक्टिव्ह आसा. पूण एक जे जनरेशन आसा जे एक दर्जेदार साहित्य, हे जनरेशन डिजिटल हाचेर बॅकग्राऊंडान ना. आता म्हजें आसा कारण तरी पूण तें कमी आसा. बरोबर. तातूंत खूब गजाली करपाची गरज आसा. खूब म्हणजे म्हजी कविता वाचपाची गरज आसा. म्हजी कविता म्हजे ब्लॉग्स जे आसा हांवें सामारा सागोतीचेर जात्रा कश्यो आसता आमच्यो तेचेर बरयलां हांवें. तें बरयलां. जात्रेक आमच्या पट आसता. आमचे जात्रेक जात्रा आतां जातल्यो ते जात्रेक आमचे पट आसता. एक जात्रा म्हणजे थंय असंख्य व्यक्तिमत्वां आनी असंख्य वृत्ती प्रवृत्ती थंय आसता. आनी त्यो आमच्या जात्रेंतल्यो आमच्या काल्यांतले ते विशेशपण आनी गोंयकारपण अशें हांव तरी म्हणटा. तर तो म्हजो जो तुमी म्हणटा कॅझिनो तुमकां चलता, पूण म्हजो एक वर्सांतल्यान जात्रेक एकदांच एक 50 रुपया लावता. तो 50 रुपया लायता पूण सबंद वर्सभर अरे आपूण ते 50 रुपया लायले, आपणाक इतले येयले, आपले इतले केले हाची चर्चा सबंद ही डिजिटल क्रिएशनाक म्हणले. दिस टायप ऑफ थिंग शुड बी बरोबर. क्रिएटेड. म्हणजे जे आपल्या आजूबाजू गजाली चलता ते डिजिटली तुम्ही घाला. फक्त जात्रेक थंय देवी कडेन जाता अशें न्ही. बरोबर. खाज्याचे मांड कमी जाल्या. बरोबर. ते येवंक जाय. खाज्याच्या मांडाचेर खाजें सोडून बाकीच्यो गजाली आयल्या. त्यो बावल्यो ज्यो आसताल्यो त्यो खंय गेल्यो सोदून काडपा जाय. बरोबर. त्यो खाज्याचे मांड आसा. कांकणां घालपी कित्याक गेले थंयच्यान, कारण आतां कांकणां खंयी मेळपा लागलीं. सो ह्यो कांय गजाली जात्रेन ज्यो कांय गजाली ज्यो आसताल्यो न्हय त्यो गजाली शेणल्या. बरोबर. त्यो खंय कितें शेणलां ते सोदून काडपा खातीर बरोबर कंटेंट क्रिएशन जावपाक जाय. सर ओवरऑल तुम्ही खुबशीं वर्सां जाली, तुम्ही खुबशे कार्यक्रम घेतात, खुबशे तुम्ही लेख बरयला, बुकां बरयल्ली आहा. तर मेजर प्रॉब्लेम तुमकां कितें दिसता जो आसा ह्या फिल्डान, ह्या क्षेत्रांत? ह्या क्षेत्रांत पळय, ह्या क्षेत्रांत कशें आसा, ह्या क्षेत्रांत जशें हें क्षेत्र रिस्काचें तशें हें क्षेत्र रिस्काचें. एक फाल्यां हांवें पुस्तक बरयलें जाल्यार तें खपतलेंच म्हणपाची गॅरंटी. म्हणून तुवें कंटेनूय तितलोच दर्जेदार दिवपाक जाय जे त्या खातीर वाचकाची नस ही तुवें सोदपाक जाय. जशें तूं हांगासर कंटेंट क्रिएटर शशिकांत पुनाजीक जेन्ना आपयता जाल्यार शशिकांत पुनाजीक जर हांगासर बसयलो जाल्यार हें पळयतलो कोण तरी पळयतलो मरे, हो प्रश्न आसा. जर ताका 10 लोक पळयना जाल्यार शशिकांत पुनाजी काडून काय फायदो ना. बरोबर. सो अशें जें मार्केटींग जें आसा न्ही, आपणाक आतां तूं म्हणटालो मार्केटींग तुज्यान हांगा पॉलिटिकल मनशाक हाडपा येतालो, बरोबर. तें मार्केटींग जातलें. ताचे जे कार्यकर्ते आसा ते सगळे शेअर करतले. तें वेगळें जावकूच जाय. पूण हो जो सिरियस प्रोसेस आसा जो तूं गंभीरपणान विचार करता की ह्या नव्या जेंजी म्हणटा ती नवी पिळगी आसा, ह्या नव्या पिळगेच्या दिशेन ही पिळगी एका सरळ मार्गान व्यवस्थीत मार्गान फुडें वयची, ह्या खातीर जें कांय काम करपाचें आसा त्या कामाची आमकां कितें करपाक जाय त्याची आमी गायडलायन्स करची पडटली. आनी ती गायडलायन्स खंयची क्षेत्रांत ही खंयची. आतां एज्युकेशन तूं म्हणटा तशें एज्युकेशन सगळें इंग्लिशीन घेवपाक लागल्या. आमी कोंकणी मराठी ते बेश्टाय घोशणा दिवपाक लागल्या. मागीर कितें आसा, डिजिटल युगान कांय गजाली आसा, ट्रान्झॅक्शन आसा, बिझनेस आयज घरा कडेन बसूनय करपाक येता. त्या खातीर शॉपूच घालपाक जाय अशेंतलें ना. पूण आयज शॉपांत
तो भाजी आयज तुका शॉपा घराय कडेन डिजिटल करपाची गरज ना, तुज्यान एक व्हॅन घेवनूय तूं बिझनेस करपाक शकता, बरोबर. गाडी घेवनूय. सो आयज वेगवेगळे कॉन्सेप्ट क्लियर जाल्या. आयज गिरणीर गिरण घालतलो जाल्यार व्हडली हे नाका, धाकटे मशीन एका रुमान सुद्धा तूं घालून पीठ करपाक येता. अश्यो कांय गजाली ज्यो आसा त्यो गजाली करपाचे. आमचे कडेन ज्यो फळ प्रक्रिया जी आसा न्ही, ती फळ प्रक्रिया आतां खूब कडेन आमी कमी कमी जायत गेल्या. आतां कशें आसा, आमचे कडेन भिण्णां खूब जाता न्ही, तातूंतल्यान कोकम, पूण ते कोकणांतल्या लोकांनी केलें, आमच्या लोकांनी कांय केलें ना. आमचे कडेन फिश जें आसा न्ही, आमचें नुस्तें जें आसा न्ही, आमचें नुस्तें भायर वता, आमकां भायलें नुस्तें येता. हो विशय. आयज आमचे पदेर जे आसा ते पदेर खंय उरल्या ना न्ही. सगळेच आमचे खोर्नांतले पाव आनी आतां इलेक्ट्रीक फोर्नांतले पाव फरक आसा. बरोबर. हो सगळो विशय हो गोंय आनी गोंयकार म्हणून आमी फक्त तांकां ते भायले म्हणूनय, कारण ते लोक आमकां मदत करता. बरोबर. पूण त्याच बरोबर तांणी गोंयकारपण सांबाळपाक जाय, ह्या मताचो हांव. तांणी गोंयकारपण सांबाळपाक जाय. गोंय, गोंयकारपण आनी नीज गोंयकार हे तत्व तांच्यांनी राखपाक जाय, जाल्यारूच गोंय फुडें वतलें. तर पण एकेदा म्हाका हें दिसता, जेन्ना हांव ह्या क्षेत्रांत येतालो आनी जेन्ना हांवें बरी चिंतलेलें, आमी टिमीन डिस्कस केल्लें की आमी पॉलिटिकल लोकांची इंटरव्यू घेवया म्हणून. सहज डिस्कस अशें जालें, सगळेच जाण कोण ना कोण तरी पॉलिटिकल लोकांची इंटरव्यू घेतलोच. पण पॉलिटिकल फील्ड सोडलें जाल्यार बाकीचे सुद्दां स्तंभ आसात, त्यांची इंटरव्यू कोण घेतलो? त्यांच्यानी इतले कष्ट काडलेले आहात. खूब आसा. आतां तुवें म्हणलें न्ही, आतां आमकां काय कंटेंट क्रिएशन बरोबर कोण मदत करतलो? फाल्यां आपय गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या चेअरमॅनाक आपय आनी विचार, तूं म्हाजे खातीर कितें करता काय विचार. हा, ईडीसीच्या चेअरमॅनाक आपय, ईडीसीच्या एमडीक आपय. तांचे ह्यो गजाली ज्यो आसा न्ही, तो सांगतलो म्हणजे ईडीसीचे इतले हें आसा, स्कीम आसा, म्हजे खातीर कितें, ह्या नव्या भुरग्यांनी खंय येवपाचें, तें जाता न्ही. तर पण एक एक्चुअली कशें आसात, ओवरऑल बाकीचे कोण प्लॅटफॉर्म वाले आहात, इंटरव्यू वाले, तांकां हांव सांगपाक सोदता एकदा की जे पॉलिटिकल सोडून बाकीचे क्षेत्र जे आसात तांकां आफया. गोंयांत फक्त एक दोनूच विशय ना समजून घेवपा खातीर, शिकपाचे विशय खूब आसा. आनी आमी कितें करता, ते विशय निग्लेक्ट करता म्हणून ते आमकां सपोर्टूय मेळना आसतलो. जेन्ना आमी आवाज उखलतले, जशें की हांवें तुमकां उखलून म्हटलें पळय, की आमकां क्रिएटरांक कितें तरी वेगळें मेळपाक जाय. जेन्ना विचारतलो तेन्ना खंय तरी मेळपाचे चान्सीस आसतले. फक्त आमी जॉबूच जाय म्हटलो किंवा आमकां फक्त गव्हर्नमेंट जॉबाकूच जाय म्हटलो काय जातलें. आतां पळय 35वो हो कसो आसा, 35वो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हे जें आसा न्ही, हे येवन आयज ते कितले आतां म्हणजे फाटल्या 2000 म्हणजे सादारण 20 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत जाता. जेद्या वेळार हो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता तेद्या वेळार हांवें एक कल्पना मांडली की गोवा फिल्म प्रोड्युसर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज करची आनी त्या मार्फत तांकां बरोबर फायनान्स करचो, म्हणजे नवी फिल्मां निर्माण जाता. बरोबर. पूण ताजेर कोणी दुर्लक्ष केलें आनी आयज फिल्मांक गव्हर्नमेंटान ग्रँट दिवंक जाय हाचेर आमी पातयेवन रावल्या. गव्हर्नमेंटा कडेन असंख्य प्रायोरिटीज आसा, तातूंत तो तुका जर तूं आतां केरला सारक्या शहरांत, बेंगॉला सारक्या शहरांत देर आर द फिल्म प्रोड्युसर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज हू आर डुईंग ओनली द फिल्म, दे आर डुईंग द फिल्म टू हेल्प ईच अदर. बरोबर. हो विशय जो आसा न्ही, तो तसो आमी करपाची. सर हो जो विशय सारको एक कॉमन सेन्स कहो न्ही, गव्हर्नमेंट म्हणून कितल्या जाणांक पळयतले, फक्त एकूच काम आसा, जॉब दिवप, भायर ना न्हू सर. आनी जॉब आयजचें क्षेत्र आसा, जे नवे युवक आसा न्ही, खूब कितें कितें करपाक येता. आमच्या भुरग्यांक SIP म्हळ्यार कितें खबर ना, म्युच्युअल फंडाचें खबर ना, शेअर कॅपिटल, शेअर म्हणटा ते पयशे करपाक जाय, हे करपाक जाय, पूण ताचें ज्ञान ना. तूं आपय हांकां कोणाक आपय, आरे आमी ह्या फिल्डान कशें वचपाचें फुडें, कितें करपाक जाय, डिमॅट अकाउंट करपाक जाय, कितें हो डिमॅट अकाउंट म्हाका खबर ना. हा, हांव म्युच्युअल फंड म्हळ्यार कितें खबर ना म्हाका, बाकीचे हे खबर ना म्हाका, बॉन्ड्स खबर ना. ह्यो बारीक बारीक टर्म साद्या गांवठी भाशेन तांकां समजाय. जेद्या वेळार तूं कसलीय गजाल गांवठी भाशेन समजयतलो न्ही, की लोन एक करतलो जाल्यार कशें कितें कितें करपाक जाय. लोन हांव समजा एक शॉप घालूंक जाय जाल्यार हांवें कसलें कसलें कितें कितें करपाक जाय, म्हाका कसलीं लायसनां काडपाक जाय, तें म्हाका खबर ना. तूं मागीर कोणा तरी कोण तांच्यांनी तेका दुकानांत घातलें आतां सगळ्या लोकांनी,
कार्यकर्त्यांची दुकानां बरोबर. ते थंय वयतका तुझे ते सगळें ते करून दिता. बरोबर. सो हो जो विषय आसा दी रोजगार निर्मिती खातीर जे मार्गदर्शन आणि जे अवेअरनेस जाय ते अवेअरनेसा कडेन आमी खूब कमी आसा. ज्या वेळार खंयची भास खंयच्याय वेवसाया खातीर भास म्हणजे पोटाची भास जातली न्ही त्या वेळार हांव भास शिकता. बरोबर. आणि होच विषय आयज ज्या वेळार तांकां कळटलें की कंटेंट क्रिएशन कोंकणीन कंटेंट क्रिएशन करपाक व्हडलो स्कोप आसा हे जेन्ना तेंच्या लक्षांत येतलें न्ही ते फाल्यांच्यान कंटेंट कोंकणींतल्यान करपाक लागतले. बरोबर. आणि जे कोंकणी शिकूना उलोवपाक तांकां सारकी येना कोंकणी ते सुद्दां कोंकणी स्पोकन लँग्वेज आपली सुदारपाची काम करताले. ताका इंग्लिशी परस कोंकणी आपली लागींची दिसले. शेवट कितें आसा तूं कितलो इंग्लिशींतल्यान शीक खंयची फॉरेन भास शीक पूण एका महत्वाच्या टप्प्यार तुका येतकच अशें दिसता की आपली भाशा ही म्हज्याच भाशेन आनी म्हज्याच भाशेन म्हाका एक्सप्रेस जावपाक जाय. आणि त्या दृश्टीनसून ह्या कन्वर्सेशनांतलो हें की आमी आमचें कितें तें सोदून काडपाक जाय. नवे नवे ऑपॉर्च्युनिटीज कितें कंटेंट क्रिएशन आसतलें मागीर पुस्तक प्रकाशनाचो व्यवसाय आसतले बाकीचो वेगवेगळे व्यवसाय आसा. ज्या व्यवसायांतल्यान ट्रेडिशनल बिझनेस जे आसा त्या ट्रेडिशन आयज कशें आसा आयज तूं शेत करतलो न्ही जाल्यार तुका शेतान इतली मशिनां आयल्या इतली म्हणजे टेक्नॉलॉजी इतली आयल्या तुका तो नांगर घेवपाक हें करपाक. सो ह्या टेक्नॉलॉजीची अभ्यास करपाक जाय. आनी कंटेंट क्रिएटरांक एक व्यासपीठ गव्हर्मेंटान ना म्हणल्यार जाल्यार ज्यो प्रायवेट बँक्स आसा ह्यांका हांच्यांनी तांकां मदत करपाची गरज आसा. आणि त्या दृश्टीनसून जे कितें जावपाक जाय आनी इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी हें एक म्हत्वाचें डिपार्टमेंट ज्या डिपार्टमेंटान ह्या कंटेंट क्रिएटर्स जे गोंयांत आसा ह्या कंटेंट क्रिएटरांचे रजिस्ट्रेशन करपाची गरज आसा. हे कंटेंट क्रिएशनाचे रजिस्ट्रेशन करतना तांणी आतां पर्यंत फाल्यां एकूच व्हिडिओ काडला आनी म्हाका कंटेंट क्रिएटर कर ना. सो एटलिस्ट तुजे 10 व्हिडिओ जाले जाल्यार तूं कंटेंट क्रिएटर म्हणजे कंटेंट क्रिएटर कोण हे एक डेफिनेशन करपाक जाय. तांचे खातीर हे 100 तांच्या त्या 100 व्हिडिओक कितें रिस्पॉन्स आयला तें पळोवपाक जाय. 100 केल्या आनी 2 कोणूच ताका पळोवना जाल्यार तुका कंटेंट क्रिएटर हांव म्हणपाक शकना. बरोबर. म्हणजे तुजें जें आसा न्ही जर हांव म्हजो एक शेअर करून म्हाका जर 2000 हे मेळटा व्ह्युअर्स मेळटा जाल्यार तुजें तें 5000 मेळपाक जाय व्ह्युअर्स. हो सगळो क्रायटेरिया जो आसा इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटान हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. आणि ह्या नव्या कंटेंट क्रिएटर्स आसा तांचे खातीर एक वेगळी स्कीम करपाची आसा ज्या स्किमींतल्यान एक नवी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी तयार जातली. ज्या एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटींतल्यान ते स्वातंत्र्यपणान आपलो व्यवसाय करतले. आणि तूं हें करता म्हाका तुजें कौतूक दिसलें कारण तुजी ती धडपड म्हणटा ती आयुश्यान खूब म्हत्वाची आसता आणि धडपडींतल्यान मनीस स्थिर जाता. सर हेजेरूच म्हाका 2 गजाली ऍड करपाक जाय. जेन्ना तुमी लास्ट पॉयंट म्हटलो पळय रील्स आनी जेन्ना पॉडकास्ट जेन्ना म्हणटात पळय दोन्ही कंटेंट वेगळे वेगळे आसतात. दोघांचे व्ह्युअर्स वेगळे वेगळे असतात. फॉर एक्झाम्पल पॉडकास्ट जेन्ना म्हणटा पळय आमी एज्युकेशन सेक्टरान येतात आनी एज्युकेशन सेक्टरान भितर वेगळे वेगळे कॅटेगरीज असतात. सो जेन्ना कोणी चॅक करतात खबर कोणाक कंपेर करतात खबर तेन्ना हे चॅक करा ते व्ह्यूजा पेक्षा तेणी कसले प्रश्न विचारला तो कसल्या गॅस्टांक आफयता कोणाक आफयता. फॉर एक्झाम्पल जर तुमकां आफोवचे हांवें फॉर एक्झाम्पल आनी खंयच्या पॉलिटिकल लोकांक आफयतात जाल्यार म्हाका व्ह्यूज ऑटोमॅटीक चड मेळटले. तुमचे फॉलोवर्सा प्रमाणे म्हाका व्ह्यूज वेगळे मेळटले. सो फक्त हे न पळयता की आमी कितें प्रश्न विचारतात कितें कितें गजाली करतात ते क्रॉस चॅक करा. कारण ते गोंयांत हे जावपाक लागलेले आसा. म्हाका एका क्रिएटरान सांगले कंटेंट क्रिएटर जेन्ना गव्हर्मेंटान तांकां अवॉर्ड दिलो तेजो बरो कंटेंट आसा फक्त ताका फॉलोवर्स तेजे ना म्हणजे कंटेंट मेळोंक ना. आनी थोड्यांचे फॉलोवर्स भरपूर आशिल्ले पण तेजे कंटेंट फालतू आनी व्ह्यूज भरपूर मेळटाले पण ताका अवॉर्ड मेळ्ळो. खंय तरी रॉंग दिसता म्हणजे पळोवपाकूय. आमी मदीं कोंकणी संगीत नाटक संगीत अकादमी आला. ह्या कोंकणी नाटक संगीत अकादमीन जे व्हिडिओ करता हे बारीक बारीक व्हिडिओ करता देवाचेर करता म्युझिकल व्हिडिओ करता हांकां एक अवॉर्ड सेरेमनी केल्लो म्हणजे अवॉर्ड एकदाच जालो तो ताचे उपरांत जालो ना. तातूंतल्यान तांकां रिकॉग्नायझेशन मेळ्ळें. व्हडलो हे करूं ना पूण भक्ती खातीर भक्ती मागीर भावगीत मागीर बाकीच्यो ज्यो सुगम संगीत आसा
तांची कॅटेगरी करून एक अवॉर्ड सेरेमनी केल्लो. तशें कंटेंट क्रिएटर म्हणजे आयज 17 नोव्हेंबर हो जागतीक पत्रकार दिन, प्रेस डे टुडे. तेद्या वेळार आमी चवथो खांबो म्हणून प्रेसा कडेन पळयतात. तेन्ना कंटेंट क्रिएशन होय सुद्दां पत्रकारितेचोच एक भाग. आणि ह्या पत्रकारितेचो हो भाग जाल्यार कंटेंट क्रिएटर जे आहा ह्या कंटेंट क्रिएटराक गव्हर्नमेंट सरकारान एक मान्यता दिवपाची गरज आसा. कोणूय उठ-सूट कंटेंट क्रिएटर जावपाक शकना. दाची बाजू पळोवपाक जाय. जशें आमचे कडेन चॅनलां खूब जालीं, मेळटा तो खानार कॅमेरा मारपाक लागलो, तशें जावपाक जायना. एक आयज खंय कितें उलोवपाचें, कोणाक कितें विचारपाचें तें समजपाचें. हांव टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे एक 10 वर्सां पत्रकारिता म्हणजे शिक्षणाचे खातीर बॅचलर इन जर्नलिझम कोर्स गोंयान गोवा स्टडी सेंटर चलयतालो. सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्नलिझम तातूंतलेच कांय वेळार लोक भुरगे शिकून जर्नलिझम आज बरे सगळे जाण संपादक आसा गोंयचे. आनी हें शिकपाची आमचे कडेन हें ना. आमकां पत्रकार जावपाक जाय पूण आमकां पत्रकारिता शिकपाची नाका. म्हाका जर्नलिझम शिकपा नाका. म्हाका हाव टू डू द कंटेंट क्रिएशन म्हाका शिकपाचें ना, पूण हांव कंटेंट क्रिएशन करतलो. हें जेन्ना तुजो एटिट्यूड आसता न्ही, यू कॅनॉट डू. आनी गोंयांत तो एटिट्यूड आसा. पत्रकारिता शिकपा खातीर लोक फुडें येना. आनी ताका लागून पत्रकारिता मागीर कितें करप आपूण तें ताका कळना. वार्तांकन म्हळ्यार कितें, रिपोर्टींग, न्यूज एडिटींग म्हळ्यार कितें तें कळना, फिचर रायटींग म्हळ्यार कितें तें कळना. तो सगळे बिट्स वेगळे वेगळे. दीस इज द एक खंय तरी एक सातोरी बद्दल जर्नलिझमानूय तशेंच कंटेंट क्रिएटर्स आसा तांचे एक खंय तरी एक फासकी आसा, ज्या फासकेन तें कंटेंट क्रिएशन जावपाक जाय. मेळटा तें कोणाचेर हाडून कोणाक तासप हें कंटेंट क्रिएशन जावपाक शकना. कंटेंट क्रिएशनान समाजान कितें तरी तातूंतल्यान बोध घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. हो आयच्या ह्या सगळ्या हातूंतलो कोंकणी कडल्यान आमी कंटेंट क्रिएशनाक. आनी आयज कोंकणीन कंटेंट क्रिएशनाची खूब गरज आसा. बरोबर. जर तूं हांगा हाडून म्हाका दिसता की हांवें कविता वाचपाक जाय, म्हणजे कविता तूं जर वाचपाक लागलो जाल्यार कठीण जाता. वाचताना पेडण्याची भाशा कठीण जाता. पूण जेद्या वेळार हांव कविता रिसायट करता तेद्या वेळार आयकतना बरी दिसता. बरोबर. जर एक तुमची कविता तुम्ही म्हणून दाखोवची जी तुमकां दिसता की आमच्या ऑडियन्सा खातीर. हय, म्हजी न्ही एक उतर म्हणून एक कविता आसा ती सादी. हांव उतराक भिवपाक लागला. पयलें वाडसुरें, बेवारशी, खर्चेल्लें, अपंगूळ उतर लेगीत हांव माये मोगान मेंगान घेतालो. पूण एक फावट सादे भावार्थी दिसपी उतर म्हज्याच वेंगेन गतप्राण जालें. पुलीस तपासान हांव घुस्पलो तेन्ना सावन उतराचो आनी म्हजो 36 आंकडो नवकाव्यांतलें रफ उतर तरी वाटेर मेळ्ळें तरी हांव भियेता, थर्त भियेता. हाताक मेळटा तें शेवटिता, ना तर कुस तरी मारता. पाडेल्यान भाटांतल्या करकीचे सुके सडसडीत नाल कोचूचे तशीच ही उतरां. पयलीं हांव गाळीकूच भितालो थर्त. आतां दर एक उतराकूच भिवपाक लागला. भियेता. ताचे रंग ढंगूय म्हाका दिसपाक लागल्या. रंगावेल्यान पारखणी करप दिसान दीस महाकठीण जाला. तांचो संबंदूच तोडपाक धीर जायना. कारण संकटा वेळार तीच पावता. हांव थर्त भियेलो तरी आपूण जावन म्हाका वेंगेन घेता. म्हणून हांव उतरांचोच मोग करता. थँक्यू सो मच सर.